सध्या आम्ही हा अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर आणि अंजुना पिक अँड पेडे हांगासर सांजेची एक 7 वरांचेर एक अशी घटना घडलेली आसा की थंयसर एक जे टी स्टॉल आसले टी स्टॉल एक महिला चलयताली. त्या महिलेचें नांव जावन आसा रेश्मा उस्कयकर. ही महिला ती त्या टी स्टॉल चलयताली. त्याच वेळी आयज लक्ष्मी पूजन असल्या कारणान तिने लक्ष्मीची पूजा केली सांजेची 7 वरांचेर. त्याच वेळी ज्यो तिने कितें पणट्यो वगैरे थंय पेटयलेल्यो आसा त्यो पणट्यो खंय तरी तिच्या साडयेक उज्याचो पेट घेतलो आणि जो उजो जो आहा तो तिच्या आंगार येयलेलो आसा. त्याच वेळी भायर जे टी स्टॉलाच्या भायर जे काही जे लोक आसले ते स्थानीक लोक आसले त्यांचो बोवाळ जाल्ल्या कारणान शेजारी जो आसलो डॅन्सन डिसूजा हो त्या घटनास्थळी थंय अचानक धांवन पावलो तिच्या मदती खातीर. जेन्ना डॅन्सन डिसूजा तिका मदत करतालो त्याच वेळी त्या टी स्टॉलान जे 2 सिलिंडर आसले त्या 2 सिलिंडरांतलो एक सिलिंडर रस्त्याच्या पलीकडे अंदाजे कमीत कमी 40 मिटराचेर हो सिलिंडर येवन त्याच्या आंगार पडलो. जेन्ना डॅन्सन डिसूजा त्या महिलेक मदत करतालो पळय त्या टायमाचेर आणि तो सिलिंडर ब्लास्ट जावन त्याच्या आंगार पडलो आणि जो सातयेर पडल्या कारणान त्याचो खंय तरी मृत्यू जालो. त्याच वेळी घटनास्थळी जे काही लोक आसले स्थानिक आसले त्यांच्यांनी तुरंत ही इन्फॉर्मेशन पुलिशेक कळयली व फायराक कळयली आणि फायराचे जे कर्मचारी आसा ते घटनास्थळी पावले. त्याच प्रमाणे जे अंजुना पुलीस वगैरे आहा ते त्या घटनास्थळी पावले आणि जो डॅन्सन डिसूजा आसा ताका तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ले गेले आणि जी महिला जी आसा रेश्मा उस्कयकर तिका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर नेल्ले आसा. सद्या मेरेन अशी इन्फॉर्मेशन पुलिसां कडसून मेळिल्ली आसा आणि अंजुना पुलीस जी आसा ती फुडली तपास करीत आसात. अशीच अपडेट तुमकां आमच्या कडसून परत मेळत रावतली. पळयत राव तुमी हांव साई प्रसाद कुबडे गोंयकार पॉयंट न्यूज चॅनल.